गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार हा समरिता खणगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. मोपा विमानतळाक जोडपी प्रस्तावित रस्त्याच्या विरोधात पेडणेकारांनी एल्गार पुकारला. मोपा लिंक रोडाच्या विरोधात मोपा लागसारचे गांव तसेच हेर समाज वावुरपी रस्त्यार देवले आणि रस्त्याच्या बांदकामाक कडक विरोध दर्शायलो. पंचायतीची परवानगी नासतना रस्त्याचे काम सुरू जाल्ल्यान थळाव्यांनी पंचायतीचेर मोर्चा वळयलो. चंद्रकांत शेटकर हटाव, जमीन बचाव, आमका जाय, आमका जाय, जमीन जाय, आमका जाय, आमका जाय, आमची जमीन आमका जाय. सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिंकल्याशिवाय सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिंकल्याशिवाय सोडचे ना. चार आण्याची सुपारी, चंद्रकांत भिकारी, चार आण्याची सुपारी. चंद्रकांत भिकारी. राष्ट्रीय महामार्गासावन प्रस्तावित मोपा विमानतळाक जोडपाक 4 पदरी मोपा लिंक रोड बांदपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा. पूण 4 गांवांतल्यान वचपी रस्त्या खातीर थळाव्यांक लुकसाण जावं येता. थळावे म्हणटात हो रस्तो नागजर, तुळसकरवाडी आनी वारखण गांवांतल्यान वयता. ह्या रस्त्याक लागून तांची घरां, भाटां, शेतां वतलीं जी तांचे उपजिविकेचें साधन जावन आसा. सरकारान कसलीच पूर्वकल्पना न दिता तांकां काळखांत दवरून हो प्रकल्प चालीक लायला. त्या भायर तांकां कसलीच लुकसाण भरपाय दिवंक ना. देखून ह्या 4 गांवांतल्या थळाव्यांनी हेर पेडणेंतल्या थळाव्यां बरोबर मेळून तसोच समाज वावुरप्यांचो तेंको दिवन नागजरी रस्ता रोको केलो. पोलिसांनी मध्यस्थी करून तांकां आंदोलन फाटीं घेवपाक लायलें. हे रस्त्याचें काम बंद उडोवपाक थळाव्यांनी संबंधितांक 24 वरांची मुजत दिल्या. ना जाल्यार आंदोलन खर करपाची शिटकावणी दिल्या. प्लॅन काढल्यानंतर सरकारी खात्यांचीच ताका परवानगी घेवची असता. त्यातून PWD खाता असता, पर्यावरण खाता असता, लायटीचा खाता असता. पण म्हाका तुम्ही सांगात ह्या लिंक रोडाचो प्लॅन सरकाराकडे असा जाल्यार कोणी तो सांगतो. मग लिंक रोड सरकार परत बदलता. सुरुवातीक जो प्लॅन केल्लो तो चितलेला तो थंय उरलो आणि एका तरी सरकारी खात्याची ह्या रस्त्याक मान्यता असा. कोणी सांगपाचो खंयचे उपस्थित असतात त्यांच्यानी एका खात्याची मान्यता ना. आणि जमीन तरी कितकी घेवप रस्त्याक, उडसूड गावताची जमीन पळकप, गावताची जमीन हडप करपाची, ही काय जमीन सरकाराच्या बापायची? सर तुम्ही जसो घाम गळयलात, तुमचा रक्त जसा आटयलात तसा तुमच्या जाणट्या नेणट्यांनी सुद्धा ही सगळी जमीन आपल्या रक्तान शिपलेली असा आणि थंय उत्पन्न केल्ला असा. पोलीस फोर्स हाडून दादागिरी करून ही जमीन एक्वायर केली आणि आता रस्तो सुरू केला. आणि रस्तो जेन्ना सुरू केला परत एकदा जे कितें कायद्याचे बाबी असतात, जो कितें कायदो आसा तो कायदो पाया सकयल तुडून ते काम करतात. उदाहरण दिवपाचें जालें जाल्यार जी काजूची झाडां आसा, आंब्याची झाडां आसा, फणसाची झाडां, इतर झाडां आसात, ती झाडां कट करपाक सुद्धा एक प्रक्रिया लागता, प्रोसेस लागता. पूण तो प्रोसेस सरकारान आणि सरकारी अधिकाऱ्यान पाया सकयल तुडयलेलो आसा. जी काजूची झाडां आसा ती JCB घालून ते पुरतात अक्षरशः, जे कायद्यान अलाउड ना. आमच्या शेतकऱ्यांक ते दिसून येयलें आणि शेतकऱ्यांनी थंयसर आपलो मोर्चा वळयलो आणि थंयसर शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांक सांगलें की बाबा तुम्ही हे करतात ते रॉंग आसा, इल्लीगल आसा, बंद करात ते काम. आणि मागीर शेतकऱ्यांनी पंचायतीचे हेल्प घेतली, त्यांची स्टॉप नोटीस, तरी सुद्धा सरकारी अधिकारी आयकनात. सांगपाचो उद्देश की सरकार हांगा दादागिरी करतात, शेतकऱ्यांचे म्हणणे आयकनात, शेतकऱ्यांचेर जुलूम जबरदस्ती करतात. पण शेतकरी वगी रावचे ना. शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही ह्या अन्याया विरुद्ध लढतले. निवेदन की तुम्ही काम स्टॉप करून त्या बेकायदेशीर कामाचेर लक्ष दवरचे. त्या संदर्भात PI कडे आम्ही मागणी केली की तुम्ही तातडीन त्याची दखल घेवची. या मागणीकडे ते उत्तर दिता असताना PI सरान सांगला की आपण आपल्या वरिष्ठाकडे ह्या संदर्भात चर्चा करूंक जाय आणि ही चर्चा करून आपण योग्य ती कारवाई तुमच्या ऍप्लिकेशनाचेर, तुमच्या मागणीचेर आम्ही करता म्हणून. सो ह्या गजालीचो विचार करून त्यांच्यानी मान्य केला की आपल्या ह्या गजाली संदर्भात आपल्या वरिष्ठाचा आदेश किंवा त्यांच्याकडे आपली सूचना घेवची पडटली. सो ह्या सगळ्या गजालीचो मान दवरून आम्ही आंदोलनाच्या वतीन आणि गावच्या सरपंचाच्या वतीन तांकां 24 वरांचो टाइम दिला. तर तुम्ही योग्य ती कारवाई करची अशा प्रकारची मागणी केला आणि ती त्यांच्यानी मान्य केला की आम्ही वरिष्ठाकडे बेगिनात बेगीन बोलवणी करून या सरपंचाच्या मागणीचे, सरपंचाने स्टॉप वर्क दिला ऑर्डर, त्याच्यावर आम्ही कशा प्रकारे कारवाई करतले ह्याच्या संदर्भात त्या वरिष्ठाकडे चर्चा करून फाल्यापर्यंत आमकां कळीत करतले. मोपा विमानतळाक जोडपी लिंक रोडाचें बांदकाम बंद दवरपा विशींची पंचायतीन नोटीस काडूनय काम सुरूच दवरिल्ल्यान पंचायतीचेर मोर्चा व्हेलो.
थळाव्यांनी केल्ल्या कागाळीच्या आदाराचेर पंचायतीन ही नोटीस काडिल्ली. 7 दिसां भितर सगळीं डॉक्युमेंटां पंचायतीच्या कार्यालयांत घेवन येवचीं अशें नोटिशेंत म्हणिल्लें. पूण संबंधितांनी ही नोटीस फाट्यार मारत काम चालूच दवरिल्लें. ह्या घडणुकेक लागून लोक चाळावले आनी जाब विचारपाक ते पंचायतीन गेले. नागझर पंचायतीच्या सरपंचान ह्या बांदकामा बाबत आतां मध्यस्थी केल्या अशी माहिती पंचायतीन दिल्या. हरशी गरज नासली कित्याक आयली तूं पंचायतीन? गरज ना रातभर न्हीद ना आमकां. आमी कितें करपाचें? कितें जालें आई? कितें जालें? ते झाडां म्हणटा ती करा 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 जाता झाडांनी आयकांक येता दोळे धांपले काय की झाडां सगळीं दिसतात मशिनांत दिसतात. आमी काय करपाचें? हो वय म्हाजो न्हू म्हटल्यार म्हाका येवचें पडलें. सरपंच मेळोंक ना तुमकां? सरपंच आमकां मेळाक येना आनी सरपंच आमकां काय सांगना येना, कांयच सांगना ना. आमकां उलोवंक येना आमच्या वांगडा आनी कांयच सांगना. आमची झाडां आपूण हिम्मत बुजल्या तेणी हिम्मत काय तर आपूण सगळीं हंतलोय आनी हांव करतलें. हांकां कितकीशी नाचतात ती बघुया असं म्हणून तेणें आमच्या गांवाची सगळ्यां नाश करून दवरलो. ही भुमी आमची पवित्र भुमी. हे भुमीचेर जालो, हे भुमीर खेळलो, हे भुमीर अगलो, हे भुमीर पिकयलो, हे भुमीर काडलो, काडून दळून भाजून खाल्लो आमी. पण अशें असले कोणाचे हांवें आयकूंक नासले आनी कोणाचे घेवंक नासले. सरपंच तुमच्या गांवचो पंचायतीन सांगपाक येयल्लें की आमच्या जे आतां अन्याय जाल्लो आहा त्याच्या खातीर तुमी सगळीं आमच्या सपोर्टाक या. कित्याक लागून आमी 4-5 म्हयने फाटीं आमी ह्याच पंचायतीचेर कंप्लेनी घातलेले बायल्यांनी, परत RTI मागलेले. जेन्ना आमची कंप्लेनी पावलेली 10-12 जाणांची तेन्ना फक्त 4 बायलांनी त्यांनी पर्सनल आमची हेरींग घेवपाक आमकां मेंटली टॉर्चर केली अक्षरशः. सगळी पंचायत बॉडी त्या टायमार हजर आसली आनी आज ती कित्याक ना हयसर? तेन्ना आमी हे दिसली म्हणून सगळ्यांनी नाका नाका क्वेश्चन जे रिलेट ना क्वेश्चन तशें आमकां विचारले आनी अक्षरशः आमची सारकी मायंड हे जाली हल्ली आमची. आनी आज बघूंक गेले ह्यो सेक्रेटरी आहा तो सरपंचाक फोन सुद्दां करून आफयना. कित्याक लागून आफयना? ताका रायट ना आफोवपाक? इतके दीस सगळी आमची जमिनी आनी जेन्ना आमी कोर्टान आमची केस आहा तेव्हा कोर्टासून सुद्दां हे येयल्लें आसा की हे जे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा तो फक्त पंचायतीन हे केल्या शिवाय हे जायना. हेंच्या कडेन पंचायतीचे ऑथॉरिटी आसा की हेंच्यांनी पास केल्लो आसा हे प्रोजेक्ट. तेका लागून आमी सगळीं बायलां हयसर जमा जाल्लेली आसूं. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. कोरोनाचे 3रे ल्हार सोंपता थंय आसा. 4थ्या ल्हारा वयल्यान आतां सावन बोळ जावपाक लागला. कोरोनाचे 4थें ल्हार जून म्हयन्यांत येता आनी 4 म्हयने देशांत केशींचे धुंवर जावं येता असो अदमास तज्ञांनी उक्तायला. देशभर तशेंच गोंयांत कोरोनाच्यो केसी कमी जातना दिश्टी पडटात. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 8,013 कोरोना केशींची नोंद जाल्या, जाल्यार गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 20 केशींची नोंद जाल्या. मरणांचो आंकडो ल्हव ल्हव देंवता. फाटल्या 24 वरांत देशांत 119 मरणां जाल्यार गोंयांत 1 मरणाची नोंद जाल्या. देंवत्या केशींच्या फाटभुंयेर 4थ्या ल्हाराचो भंय उक्ताडार आयला. जून 22 वेर कोरोनाचें 4थें ल्हार सुरू जावं येता आनी हें ल्हार 4 म्हयने उरूं येता. IIT कानपूरच्या संशोधकांनी भंय उक्तायला. पूण ल्हारीची खळसाण नवे विशाणू, लसीकरण आनी बुस्टर डोसांचेर अवलंबून आसतली. 4थें ल्हार ऑगस्टाच्या 23 वेर खर जातलें आनी ऑक्टोबराच्या 24 वेर काबार जातलें असो अदमास संशोधकांनी उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सद्याक गोंयांत कार्नेवालाचे वारे घोळटा. आंबावली गांवांत एकचाराचो आनी तरणाट्या पिळगेक गोंयचे परंपरे कडेन जोडून दवरपाचो संदेश दीत आंबावले पारंपारीक इंत्रूज नाचत गाजत व्हडा उमेदीन मनयलो. पळयात. पारंपारीक इंत्रूज आंबावले गांवांत नाचत गाजत घुमटा वाजयत व्हडा उमेदीन मनयलो. इंत्रूज घडोवन हाडपाचो मुखेल हेत म्हटल्यार गांवांत एकचार आनी खास करून तरणाट्या पिळगेक गोंयच्या परंपरे कडेन जोडून दवरप. पळयात कांय इंत्रूजाचे उमेदीचे खीण. पूण आतां तुमचे सगळें आमकां कर्नाटक कनेक्ट जाता पळय जायते कित्याक हे सामान दवरप जाय खूब डिमांड आसा कल्चराक खूब डिमांड आसा. तूं ताका वाव आहा आनीक समज आमी हें समज शिकले जाय कितें शिकले जाल्यार तें पाड पिड्यार जायना म्हणटकीच
तितली कला शिकपा जाय भुरग्यांनी आनी ती सांबाळपाक प्रयत्न करपाक जाय. हातूंतल्यान हांव आतां बरें पयलीं फाटीं वर्स शिकिल्लो काजळ वाजपाक धोल वाजपाक म्हजी कला जी आसली म्हाका फायदो जालो. आमी खंय तरी कल्चर प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट जावपाक शकले, खंय तरी आनीक गव्हर्मेंटा कल्चरल इव्हेंट्सां पार्टिसिपेट जावपाक लागले. तातूंतल्यान कांय तरी इन्कम येवपाक लागलें आनी आमची कला दुसरी गांवांनी लोकां मदीं पावपाक शकले आमी. तातूंतल्यान आमकां फायदो जालो. से कार्नवालाक इतरूजाक बायलां तितलो सहभाग ना खरो, पूण बायलो पळोवपी हाटल्यान सगळ्यो सामकी भिरान येताल्यो. 200-300 लोक आसताले बरोबर. आनी बायलो त्यो आज आमकां आनी नॉर्मली कितें आसता आमगेलें इतरूजाक आमी दादले बायलांक बेस करतात, मागीर चेडे चेडवांक बेस करतात. अशें करून आमची परंपरा फळान घेवचें आनी आपली जी परंपरा आसा ती लग्न आसतना सांबाळून दवरची असली इतली आमची मागणी. गोवा 365 खातीर आंबावलेच्यान रमेश नायक रावत. सोमारा बाणावले महालक्ष्मी देवस्थानात सदाशिवगड कारवारच्यान नवो रथ हाडलो. हो रथ मिरवणूक काडून कुंकळे ते बाणावले देवळात बँड लावन व्हेलो. पळयात. पोर्तुगेज तेंपावयलें हें बाणावलेचें देवूळ खास करून क्रिस्तांव लोकांनी तिगोवन दवरलां. महालक्ष्मी देवस्थानात सदाशिवगड कारवारच्यान रथ हाडला. हो रथ मिरवणूक काडून कुंकळे ते बाणावले देवळात व्हडा उमेदीन भक्तांच्या उपस्थितीत बँड लावन व्हेलो. पळयात कांय उमेदीचे खीण. महालक्ष्मी देवूळ बाणावले त्यांचे आमी आज खूब आमकां इच्छा आशिल्ली एक रथ एक देवळाक हाडपाचो आनी तो आज आमी संपन्न जाता. आनीक आमचे हांगा अनिल लोटलेकार आसात आनी आमकां हो रथ देवळाक डोनेशन दिल्ले कडेन आसा. आनीक हो रथ आतां आमी कुंकळे बस स्टॉपाचेर आमी सगळे एकठांय जाल्यात, सगळे म्हाजन आमी आसात आनी आमी थंय वाजयत गाजयत आमी मोठे हितून आमी देवळान व्हरतले. आनी सगळ्यांक मागता की फुडें मागीर 4 तारखेकय बी रथ अर्पण सोहळा आसा. सगळ्यांक हांव तुमचे तर्फे हांव मागता की सगळ्यांनी येवन ह्या रथाची विधी जी आसा तेंचे संपन्न तें सगळे सहभागी जावचे. आनीक कारवार सदाशिवगड थंय आमी करून हाडला. आमचे जे कारागीर आसा ते प्रसाद मडकेकर आनी आमकां हे बी खूब रथाच्या संदर्भात आमकां हे करून दिला. महाजन आसा ते सर्व SOP आमी पाळून हो विधी आमी संपन्न करतले. आनीक मोठे उत्साहान आमी रथोत्सव जो आसा तो आमी SOP सगळी जी गव्हर्मेंटाची SOP दिल्ली कडेन आसा ती सगळी आमी पालन करून आमी मोठ्या उत्साहान उत्सव साजरो करता. 100 वर्सां पयलींचें हें आमचें देवूळ. ल्हव ल्हव ह्या देवळाची उदरगत जायत गेल्या आनी उदरगत करपा खातीर हे हांगा जे उपस्थित महाजन आसात ते महाजनाचोच हातभार तांकां लागिल्लो आसा. पुर्तुगेजा टायमा वयल्यातल्यान हें देवूळ अजुनूय त्या वेळार त्या लोकांनी तिगून दवरले किरिस्तांवाच्या वाड्यार आसून लेगीत. आनी तें देवूळ आज इतले भरभराटीक आयिल्लें आसा जी एक रथ आमकां जाय आशिल्लो आनी ह्या रथाची पुर्तता आज हांगा आमचे जे महाजन आमचे जे आज दानशूर व्यक्ती जे हांगा आसा अनिल लोटलीकर हांच्या हातांतल्यान ती आमकां देवळाक तांणी दिल्ली आसा. म्हणून सगळ्या समिती तर्फे आनी त्या सगळ्या मार्गा तर्फे आमी तांचे आभारी आसात. आता ह्या देवते कडेन आमी सदांच सगळ्या देवा कडेन मागून जालें की ही हो जो करोना आसा तो करोना पयस करून मानवतेचो जो आमचे मानवी शरीर जे आसा त्या शरिराक खंय तरी आधार दिवचो आनी ही देवता दितली हाजी बद्दल. म्हणूनच तर गोंयांनी बी आनी सगळ्या देशान आनी सगळ्या जगानूच हो करोना पयसावल्लोच आसा आनी तो आतां हाज्याय फुडें तो पयसावतलो हाजी आमकां खात्री आसा. देवाचो आमकां वरदान हें आसाच आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. बटवाडी मयेच्या तळेकारा लिंगेश्वर देवस्थानात गावातल्या 10 जाणांनी वर्सुकी सत्यनारायण घातलो. मये तळ्यार जाल्ले हे पुजेक वाठारांतल्या शेकड्या भाविकांनी हजेरी लावन श्रीच्या कृपा प्रसादाचो लाव घेतलो. श्रीदेव तळ्याकार आयज जी 10 जाणांची जी पुजा आसा ती पुजा चिंच आनी देवस बटवाडी हेंची 10 जाणांची पुजा सत्यनारायण महापुजा ती शिवरात्रेच्या आदी 15-20 दीस पयलीं जाता. पूण सद्या ह्या वर्सा इलेक्शनाचो काळ आसलो त्या खातीर आयज संपन्न जाली.
दोनूय तडीचे ह्या बटवाडचे दोनूय तडीचे लोक मेळोन ही 10 जाणांची पुजा करतात आणि देवा कडेन एक सांगणें करता की ह्या वाठारांत म्हणजे ह्या दोनूय तडीच्या लोकांक बरी समृद्धी बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें आनी एकजुटीन सगळे जाण रावचे म्हणून देव तळेकारा कडेन सांगणें करता. दोनूय तोडीचे लोक जे नागरीक आसा ते ह्या जे पुजेक आहा ते सहभागी जाता आनी ही बऱ्या रितीन आनी बरी साजरी केली वयता. नमस्कार. आयज आमी आहा मयमलेक ह्या ठिकाणाचेर सबंद मयेकारांची श्रद्धास्थान देव तळेकार आयज ह्या देवाचो वर्धापन दिन आहा आनी समस्त मयेकार हो वर्धापन दिन मोठ्या दबाज्यान मनयता. आयज आमी सकाळच्यान पळयता वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी हो वर्धापन दिन आसा तो साजरो जाता. सत्यनारायण महापूजा जाली ताच्या नंतर समस्त गांवांतल्या लोकांनी भजनाचो कार्यक्रम अशे वेगवेगळ्या कार्यक्रमानुसार आयज हो वर्धापन दिन हांगासर साजरो जाता. तळेकार आयज सबंद मयेकारांची श्रद्धास्थान आनी सबंद मयेकारांक राखणारो असो देव. जी भावना लोकांची आसा ह्या देवाचेर तशीच भावना आयज गांवोगावी ह्या देवाची जी अपरंपरा लिला जी आसा ह्या प्रत्येक लोकांक ह्या भाविकांक हेजो प्रचिती जाता. आनी आयज मोठ्या प्रार्थनेन लोक हांगासर आपली श्रद्धा करून आयज ह्या जो कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावन लोक देवाचे हांगासर प्रार्थना करता. आनी आयज ह्या भागान जितले जे ह्या कार्यक्रमान हजर आहात त्या सगळ्यांक हांव ह्या माध्यमांतसून शुभेच्छा दिवंक सोदतां. देव तळेकाराची किमया ह्या लोकांचेर सरीत लाभची अशी एक प्रार्थना करता. देव बरें करूं. थळाव्या युवा युवतींनी तशेंच ग्राम संस्थांनी बरोच वावर केलो. ह्या निमतान महाप्रसाद, दिंडी आनी भजनां सारकिल्ल्यो सांस्कृतीक कार्यावळी व्हडा उमेदीन घडोवन हाडल्यो. पळयात तेतूंतलेच कांय खीण. आनंद झाला अरे वा किती आनंद झाला वा किती आनंद झाला आनंदी आनंद मानाला चल जाऊ मला चढावाला आनंदी आनंद मानाला चल जाऊ. गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवाहर बर्वे. हवामान खात्याच्या आदल्या अदमासा काल हवामान थीर असले. कालचे चढावत आणि उणे तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस असले जाल्यार आयचे चढावत आणि उणे तापमान 32 ते 20.7 डिग्री सेल्सियस उरतले. फुडल्या 5 दिसांक राज्यात हवामान सुके उरतले. कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकेय पडूं येता. आयज मळब नितळ उरतले. नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची कसली शिटकावणी दिवंक ना. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोविडान ताच्या नवे व्हेरियंटाच्या फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.